हँडलूम जे आसा हस्तकला जी आसा ताजो प्रसार जावचो आनी ताजी व्याप्ती जी आसा ती वाडची आनी गोंयांत आमी हँडलुमा खातीर खूब ह्या 2-3 वर्सांत खूब काम केल्लें आसा डिपार्टमेंटान आनी ह्यो साडयो आनी शाल मागीर तुवाले अशे खूब गोश्टी आमी करतात आनी त्या करता आमी आमच्या डिपार्टमेंटा कडल्यान तांकां विकपा खातीर एक्झिबिशन्साक तांकां स्टॉल दितात आमी फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉल दितात तांकां मागीर येवपा वचपाचोय खर्च दितात आतां 28 तारखेक कंज्युमर शॉपीचें व्हडलें एक्झिबिशन आसा थंय बी तुमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली की आमी डिपार्टमेंटान गव्हर्मेंटान घेतिल्ली आसा स्टॉल तातूंत तुमचो एक शिरोडाचे स्टॉल घेवपा जाता तुमकां जेणे करून तुमकां कळटलें की त्या एक्झिबिशनाक भायले खूब स्टॉल येतात दिल्लीचे येतात मुंबयचे येतात उत्तर प्रदेशाचे येतात मागीर तुमकां कळटलें की कशें तांचे विकपाची पद्दत आसा म्हळ्यार आमकां आमी आतां हँडलूम करतात पूण हँडलूम करतकीर आमकां गरज आसा ती पॅकेजींग कशें करपाची मागीर वॅल्यू एडिशन कशें करपाचें तातूंत म्हळ्यार एक साडी केली जाल्यार साडीक आतां डॉबीचे म्हळ्यार आमी आमच्या डिपार्टमेंटान आतां चिंततात की साडी करतात ताका डॉबी आसता तुमकां खबर आसा कदाचित जे करतात ताका पूण गोंयांत अजून खूब ताजो प्रसार जावं ना डॉबी केली की ताजी बॉर्डर जी आसा जी आतां हांवें घाल्या त्या साडयेक बॉर्डर येता ती वेगळी येता आनी ताका मातशें एक्सपर्ट कोण जातात न्ही तांकां ते डॉबीचें ट्रेनींग दिवपाचो आमचो विचार आसा पावसाच्या मागीर ते सुरू जातले कित्याक पावसांत मातशें सूट आनी ते मॉइश्चर येता म्हणटकीर पावस जातकीर ते डॉबीचे आसा पळय ते तांकां इंट्रस्ट आसा तांणी ट्रेनिंगेक आमकां नांवां दिवची म्हळ्यार तांचे आमी ताज्या खातीर कितें आमचे प्रयत्न चालू आसात आनी ह्या वर्साची जी आमची हें आसा थीम आसा म्हळ्यार आमची गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची जी थीम आसा ती आसा सस्टेनेबल फ्युचर म्हळ्यार कितें सस्टेनेबल फ्युचर म्हळ्यार कितें तुमी जे आसात आतां तयार करतात तातूंत तुमी स्वताचे फुडले जे लायफ आसा फुडले तुमचे लिवींग आसा तें तुमचें सुदारपाचें म्हळ्यार सेल्फ एंटरप्रिनरशीप करपाची तुमी तातूंतल्यान अर्निंग तुमचें वेवस्थीत जावपा जाय होच ताच्या फाटल्यान उद्देश आसा तर असो एक आयचो जो दीस आसा तो फक्त आयच्या दिसा खातीर मनोवपाचो ना आज आमी मनयतात पूण फुडलो वर्सभर आमी हाज्या खातीर प्रयत्न करपाचे परत एकदा हांव तुमच्या सगळ्यांचें स्वागत करता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपता आज तुम्ही हांगा सगळीं जी उपस्थित आसा हँडलुमाचे तुमी कारागीर म्हणून आर्टिजन म्हणून हांगा आयज उपस्थित आसा आनी हो तुमचो आयज खास असो दीस जो आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांणी ह्या वर्सां पयलीं ह्या दिसाची मुद्दम जशें मॅडमीन सांगलें की ह्या दिसाची मुद्दम जावन तेणी नमूद केली आनी जशें आमी इतर दीस मनयतात वुमन्स डे आसूं किंवा आनी खंयचो फादर्स डे मदर्स डे त्याच भशेन नॅशनल हँडलूम डे जावचो जेणे करून ह्या हँडलुमाची जी कला आसा त्या कलेक परत एकदां ताका जीवन मेळचें जिवंतदान किंवा तेजी परत ती परंपरा खंय तरी नेटान सुरू जावची आनी जे कलाकार आसात आर्टिजन्स आसात कारागीर आसात तांकां हे कलेची परत एक फावट तांकां वॅल्यू येवचो आनी नवीन कारागीर तयार जावचे ह्या उद्देशान हो दीस म्हाज्या हिशोबान हो सुरू केल्लो आसा आयच्या दिसाचे निमित्त साधून खरें म्हणजे सगळ्यात पयलीं हांव आभार मानपाक सोदतां मॅडम संध्या कामत हांचे की आमकां एक संदी दिल्या जो कार्यक्रम हांगा आयोजन करपा खातीर शिरोड्यार हरशीं हो दर वर्सा जे सेलिब्रेशन जाता ते पणजे जाताले पूण 3-4 दिसां पयलीं म्हाका डिपार्टमेंटांतल्यान कॉल आयलो की ह्या वर्सा आमी शिरोड्यार मनोवया काय म्हणून हें सेलिब्रेशन आमी शिरोड्यार करुया कित्याक हांगा खूब सेंटर्स चलतात आनी आर्टिजन्सूय खूब एक्टीव आसात तर हांवें झटक्यान हय म्हणलें कित्याक सेलिब्रेशन म्हणटकीर त्या गजालीक आनी ना म्हणपाक कोणाकूच म्हाका दिसना हें येतलें पूण त्याच हेणें हांवें हय म्हणून सोडलें आनी त्या 3-4 दिसां भितर हें सगळें घडून आयलें म्हणजे डिपार्टमेंटा कडल्यान आमकां बरे पद्दतीन सपोर्ट मेळ्ळो कॉपरेशन मेळ्ळें हांगाय तुमचे सगळ्यांचे सदांच म्हणून पॉझिटिव्हली तुमचें आसताच पार्टिसिपेशन आनी त्या पद्दतीन आयज हांगा कार्यक्रम घडून आयलो तरी आसतना थोडोसो एक खंत असो दिसता म्हाका की आजुनूय बऱ्या पद्दतीन आमी हो कार्यक्रम मनोवपाक शकतालीं आनी फुडल्या वर्सा जर आमकां परत संदी मेळ्ळी जाल्यार आनीक नेटान आनी बरे पद्दतीन आमी मनोवया कित्याक हो दीस खरेंच तितलो म्हत्वाचो आसा एक म्हणजे फक्त हँडलूम हे एक तरी क्राफ्ट म्हणून करपा खातीर न्ही तर म्हाज्या
आपले एक काम म्हणून जसे आम्ही कोण डॉक्टर म्हणून प्रोफेशन आपले जाता, कोण इंजिनियर म्हणून जाता, कोण ॲडव्होकेट जाता, कोण टीचर जाता, कोण टेलर जाता किंवा कोण आणि वेगवेगळे आपले स्किल जे असतात, प्लंबिंग करता, इलेक्ट्रिशियन जाता, त्याच पद्धतीन हँडलूम हे सुद्धा एक प्रोफेशन म्हणून आम्ही फुडें वाडोवपाक जाय. कित्याक आमची खुबशीं जाणां अशीं बायल मनशां चली भुरगीं आसा जांकां ह्या कलेची आवड आसा. टेलरिंग आसूं, स्टिचींग आसूं, हँडलूम आसूं, हे सगळे क्रिएटीव काम असतात. तितून खूब कला हे आसता. म्हणजे बेश्टेच कितें तरी करपाक जाय केल्या अशें तर तुमचे तितूंतल्यान क्रिएटिविटी तुमकां दाखोवपाक मेळटा. आनी हे फक्त एक टायमपास म्हणून किंवा एक कितें तरी आपली हॉबी म्हणून इतले परत मर्यादीत न रावता आमी हे एक प्रोफेशन म्हणून कशें वाडोवपाक शकतली हेजेर म्हाका दिसता आमी फुडें विचार करून काम करपाक जाय. आनी म्हाका खात्री आसा की तुमी सगळीं तितून उमेदीन आपलो वांटो दितली. आपूण स्वताय काम करतली आनी आनीकय आमी कारागीर हांगा फुडें ट्रेन करून तयार करपाक प्रयत्न करतली. आयच्या दिसाच्या निमित्यान हांव मॅडमीक आनी गजाली खातीर थँक्यू म्हणपाक सोदता की आमच्या हांगा जी 5 सेंटर्स सुरू जाल्या त्याच बरोबर पंचवाडी गांवांनी बी तेणी सेंटर सुरू करपा खातीर स्वताहून आपूण जावन एक उमेद दाखयली आनी म्हणलें की आमी पंचवाडी सुरू करुया. कित्याक आमी स्टेप बाय स्टेप करपाचें आशिल्लें, म्हणजे प्लॅनिंग आशिल्लेंच की बाबा थोडे थोडे करून 5चे 10 करपाचे, 10चे 15. पूण स्पीड आमची त्या मानान कमी आशिल्ली. पूण जेन्ना मॅडम आयली तेणें म्हणलें आपूण पंचवाडी गांवची म्हणून आनी आपल्या गांवांनी परत हँडलुमाचें सेंटर सुरू जावपाक जाय. आनी त्या हिशोबान थंय बीन आतां हँडलूम्स आमची शिफ्ट जाल्ली आसा आनी थोडेच दिसां भितर थंय बीन हँडलूम सेंटर सुरू जातलें. त्याच भशेन इतर वाड्यांनी बीन सुरू जावपाक जाय. कित्याक म्हाका भाऊ तुमकां कदाचीत फुडें आपल्या भाशणान सांगतले परत. 1987 पयली हँडलूम सोसायटी मागून शिरोड्यान स्थापीत केल्ली. गोंयांतली सगळ्यांत पयली हँडलूम सोसायटी आमच्या शिरोड्या गांवांत आसा. आमकां अभिमान आसपाक जाय. तेजें काम जरी मदीं तितलें नेटान जालें ना पूण आयज आमकां परत एकदां संदी मेळिल्ली आसा की आमकां परत त्या सोसायटीच्या माध्यमांतल्यान हँडलुमाचो जो प्रकार आसा ही आमची कुणबी साडी. आयज हांगा मॅडम स्वता कुणबी साडी मातशें थोडेशे नवीन प्रकार कित्याक कुणबी म्हणलें की आमकां रेड कलरची साडी टिपिकल तकलेन आसता. पूण तितून वेगवेगळे क्रिएटीव जशें निळ्या रंगान आमकां पळोवपाक मेळटा, गुलाबी रंगान ती साडी तयार जाता, येल्लो अशे वेगवेगळे रंगान. ते भायर आमकां शॉल ज्यो आमी पळयतात आमचे मानादीक पंतप्रधान गोंयान आयले किंवा कोणी इतर जर मनीस गोंयान आयले तांकां आमी आयज कुणबी शॉल दिवन तेंचो मान सन्मान करतात. सो इतलो मान आमच्या ह्या कलेक आनी ह्या हँडलुमाक आयिल्लो आसा तो दर्जो आमी राखून दवरपाक जाय. आनी ती सगळी जबाबदारी जावन आसा तुमचे कारागिरांची. जे कोण हँडलूम शिकल्यात, जे विवर म्हणून आसात तेंची जबाबदारी जावन आसा की आमी ह्या डिपार्टमेंटाच्या आदारान किंवा हँडलूम सोसायटीच्या आदारान किंवा जे टिचर्स आसा आयज हांगा ते 6 जाणांचो सन्मान जालो ही आमचे स्वता गांवांतल्यान तयार जाल्ले टिचर्स आसात जेणी 1.5-2 वर्स पयलीं आपूण स्वता प्रशिक्षण घेतलें, वर्सभर ट्रेन जाली, बरे पद्दतीन आवड घेवन तितून ती शिकली आनी आयज स्वता ती टिचर म्हणून दुसऱ्या सेंटराचेर शिकोवपाक वयता. तर अशे पद्दतीन ह्या हँडलुमाच्या माध्यमांतल्यान सुद्दां आपले प्रोफेशन फुडें व्हरपाक खूब संदी आसा. फक्त गरज आसा की तुमी एक पावल फुडें मारपाची आनी म्हाका खात्री आसा तुमी तें करतली. आनी आमचे बरोबर भावंचो तर आदार आसताच पूण त्याच बरोबर आमचे झेडपी आसूं, सगळे सरपंच, पंच मेंबर जे आयज सगळे हांगा उपस्थिती लायल्या की तुमकां सगळ्यांक शाबासकी दिवपा खातीर. सो त्या खातीर म्हाका इतलेंच सांगत दिसता की सगळ्यांनी आयज पर्यंत जशी एक उमेदीन आपली वाटचाल केल्या आनी शिरोड्या गांवचें नांव इतर सगळ्या हितून करता त्याच भशेन हँडलुमाच्या फिल्डांनी बीन आमी फाटीं उरूं ना. म्हाका दिसता सावथ गोवा भितर तरी आमी नक्कीच पयल्या नंबराचेर आसतली आनी तो नंबर आमी आख्खे गोंयांत पयले करून दाखोवया इतली तुमचे कडेन गोंय राज्याचे त्याच बरोबर भारत सरकाराचे एक पावल जावन आसा जी आमच्या भारत देशाच्या महिला आसा त्या महिला फुडें सरपा खातीर कितें तरी करपा जाय हे आमचे देशाचे जावं सरकाराचे प्रयत्न आसात. त्याच प्रमाणे आमच्या गोंय सरकाराचे प्रयत्न आसात. जशें आतां संजय मॅडम म्हणलें की आमचो कसलो जो प्रोग्राम जर आमी शिरोड्या घेत जाल्यार आमकां सदांच सहकार्य आसता आनी हेचे फुडें सुद्दां आमच्या सराच्या वतीन त्याच बरोबर आमच्या पंचायती वतीन हे खंयचो जर सरकारचो प्रतिवर्तन प्रोग्राम आसतलो जाल्यार आमचे गांवच्या वतीन सदांच आमच्या पंचायतीचें सहकार्य आसतलें. आमच्या महिला फुडें सरपा खातीर आमचे म्हाका याद 2007 वाड्या वचून आमचे जे महिला आसात ते महिलांचो सेल्फ हेल्प ग्रूप रजिस्टर केले उपरांत सगळे महिला एकठांय आयले आनी प्रियदर्शनी ही मोठी स्वता रजिस्टर करून घेतली. आनी त्याच प्रमाणे ज्यो सेल्फ हेल्प रजिस्टर केले आनी त्याच प्रमाणे वगैरे रावना सेल्फ हेल्प जे ग्रूप आसात तांकां
शिक्षक दिवन तरेतरेच्यो ज्यो वस्तू आसात ते करपा खातीर टिचर कितें टिचरांचें प्रशिक्षण दिता आसतना आमचे वतीन तुमी ज्यो महिला आसात तुमचे वतीन ग्रूप आसात थंय वचून तुमकां तुमचे जे शिक्षण आसा ते बाबा कडेन पावोवपा खातीर तुमकां सरान संदी दिली आनी ती आज तुमी आज करीत आसात. तुमी जर सहकार्य करपाक शिकले जाल्यार आयज आमचे ज्यो गोंयचे महिला फुडें वचपाक शकपा नासल्यो तेन्ना आमचो सरांचो सदां प्रयत्न आसता फक्त तुमी फुडें सरपाक जाय. जे कितें लागता ते सदां मदत करतात. त्या प्रमाणे हे आमच्या सराचे जे आता मॅडम उल्लेख केला जेन्ना आमी एक सांगत दिसता की सरकारचे बाजून वयलो खंयचो कार्यक्रम असो सदांच पयले आमचे शिरोडा पंचायत 5 सालांत जेन्ना स्वदेशी चळवळ आमचो भारत स्वातंत्र्य जावपाच्या वेळार जी स्वदेशी चळवळ सुरू जाली आणि त्या वेळा वयल्यान प्रत्येक घराघरांनी ज्या स्वदेशी चळवळीन हातमाग किंवा आमचे जे चरखा म्हणटालो तो सुरू जालो आणि प्रत्येक लोक जो आसा तो स्वदेशी कपडो वापरपाक लागलो आणि ही चळवळ तेन्नाच्यान सुरू जाली आणि ही कालांतरान अशीच मुखार वचत गेली. आणि आमी जर पळयता आमच्या गोंय राज्याचे जो आमी आतां कपडो जो सगळी पळयतात तो खरो पळयत जाल्यार आमचो जो कश्टकरी समाज आशिल्लो जो कुणबी समाज आशिल्लो तो कपडो हो वापरतालो आणि कालांतरान तातूंत बदल जायत गेलो वेगवेगळो बदल जाले ताका वेगवेगळे रुपां दिली. आमची जी देठली पयलीं न्हेसताले किंवा काश्टी मारताले हे कुणबी कपडो जो वापरताले तातूंतल्यान जाताले आणि जसो जसो काळ बदलत गेलो ताका जी मार्केटिंग म्हणटात किंवा ताचे जो व्हॅल्यू आसा तो वाडत गेलो आणि आता तीच साडी जे कश्टकरी समाज न्हेसताले आता सगळ्या समाजान ती लोकप्रिय जाल्ली आसा. जरी आमच्या गोंयांत कुणबी साडीचो प्रसार तितलो ना आता जावपाक लागला तर जशें गौरीन सांगले की हँडलूम जे आसा ते शिरोड्यान पयलीं सुरू जाल्ले आणि आमच्या ल्हानपणाक सुद्दां म्हाका याद आसा की चादरी जाताल्यो हातमागाचेर चादरी सुद्दां इतल्यो दाट आमी ज्यो सोलापरी चादरी म्हणटात तशा टायपून चादरी जाताल्यो. तशेंच अजून एक फॅक्टरी आशिल्ली शिरोड्यान अजून याद जाता जे होजियरी कपडो जो आसा पळय ताचे बानियाना आनी अंडरवेस्ट ज्यो आसात त्यो आमच्या शिरोड्यान तयार जाताल्यो. म्हणजे कितलीशीच पयलींची परंपरा जी आसा ती आमच्या शिरोड्यान आसा आणि आज जी उबारी आयिल्ली आसा ह्या धंद्याक किंवा जे 5 सेंटर्स आसात तर भाऊंचे तातूंत म्हाका दिसता मोलादीक वांटो आसा आणि तांच्या योगदाना खातीर तुमचो जो आजचो हो सन्मान सुवाळो जो जाल्लो आसा. कित्याक जर बाकीच्या स्टेटींनी पळयली की तर आमी म्हणटात की बुनकर समाज हो वेगळो समाज आसता तांकां एक वेगळें स्थान आसता. अजून आमच्या गोंयांत तितली व्याप्ती वाडूना आणि कालांतरान म्हाका दिसता हँडलूम जे सेंटर आसा ते वेगवेगळे ट्रेनिंग्स तुमकां दितात त्या माध्यमांतल्यान आमच्या गोंयांत अशी जी हँडलूम सेंटर आसात ती जावपाक वेळ लागचो ना. कित्याक प्रत्येक स्टेटीची आपली वेगवेगळी साडीची परंपरा आसा. आमची जशी कुणबी आसा मध्य प्रदेशची चंदेरी आसा जी किंवा आमची पैठणी जी औरंगाबादाक जाता तिकाय खूब मानाचें अशें स्थान आसा महाराष्ट्रान. हांव ज्या जाग्यार शिकपाक आशिल्लें गदक म्हणटा थंय आमच्या देशांतले जो नॅशनलचो फ्लॅग जाता भारताचो जो ध्वज जाता ताजे जे कापड आसा ते चरख्याचेर विणटात ते गदक ह्या गांवांत जाता भारतान एकूच कडेन जाता आणि थंय जी आमची साडी आसा इरकल साडी जी आसा ती थंयच तयार जाता गदक. म्हणजे अशी जी तांची वेगवेगळी जी आमची हातमागाचे वेगवेगळ्या स्टेटींनी तांची खासियत आसा तशीच आमची जी कुणबी साडी आसा आणि खरेंच खोस भोगता की 5 सेंटर्स भाऊच्या आणि गौरीच्या माध्यमांतल्यान आमची हांगा सुरू जाल्यान आणि जो कश्टकरी समाजाचो आमचो जो कपडो आसा ताका एक उभारी किंवा एक मानाचें स्थान ह्या माध्यमांतल्यान आमच्या बुनकरांक दिल्लें आसा. ते सगळ्यांक ग्रुपाची सगळी पदाधिकारी प्रेसिडेंट आसा चेअरमॅन आसा किंवा खातीरदार किंवा सेक्रेटरी वगैरे आणि तुम्ही सगळी म्हणजे बघा वेळान जशें प्रमाणे आज तारीख 8 आसा मुखार 5-6 दीस जायना फुडें 15 ऑगस्ट आमचो देशाचो कसो दीस स्वातंत्र्याचो दीस ज्या दिसा 1947 आमकां सगळ्या भारतीयांक स्वातंत्र्य मेळ्ळें आणि म्हणूनच आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जे आसा पळय तांणी एक विचार व्यक्त केल्लो आसा आणि सगळ्यांक तुमकां आमकां सगळ्यांक एक आव्हान केल्लें आसा की हर घर तिरंगा जावपाक जाय. 13 तारखेक 14 तारखेक 15 तारखेक प्रत्येकाच्या घराचेर तिरंगा लावपाची जेणे लक्षात घ्या जेणे करून आमकां आमची भुरगीं जी आसा पळय तांकां एक स्वाभिमान देशा बद्दल
राष्ट्रा बद्दल एक स्वाभिमान हे तयार जाता आणि म्हणूनच हर गड तिरंगा आसा पळय होय जर ह्या आसा हेतू आसा तो कळचे अशा वेळेस सरपंच सगळ्यांनी तुमकां विनंती केली आणि नक्कीच आज काही फ्लेक्स झेंडे आमी हाडिल्ले आसा जवळ 1000 सुमार हाडिल्ले आसा तर बायल मनशाक सगळ्यांक ती हांगसर नंतर 95 वर्सांत सगळ्यांनी सादारणशे 10-15 झेंडे जे आसा हो तसले घेवन वयचे हो एक भाग जालो. दुसरो भाग जो आसा पयलीं ते जे मुद्दम तुका कारण जशे आमी दीस सेलिब्रेट करतात 15 ऑगस्ट आमचो राष्ट्राचो दीस 26 जानेवारी ज्या दिसा आमच्या देशान कायदो मान्य केलो जाका आमी रिपब्लीक म्हणटात म्हणजे कायदो जो आज आमी सगळे डिपार्टमेंट वापरतात पुलीस डिपार्टमेंट वापरतात बाकीचे डिपार्टमेंट वापरतात हे सगळे कायदे जे आसा हे कायद्याचे स्थान जे आसा पयली ते 26 जानेवारीक आमी मान्य केले आनीक तेन्ना पासून हो कायदो जो आसा पयली तो देशांत मानलो वता आनी म्हणून आमकां आमी म्हणटात की लोकशाही प्रधान देश. तुमकां बरेच जाणांक खबर आसतली की फाल्यां चवथ येवपाची आसा. चवथ जाली की सप्टेंबराच्या 5 तारखेक टिचर्स डे 5 सप्टेंबराक जावपा आसा टिचर्स डे सेलिब्रेट जाता. आख्खे देशभर आनी देशाच्या भायर सुद्दां लोक साजरे करतले टिचरांच्या सन्माना खातीर टिचर्स डे. त्याच म्हयन्याक परत 16 काय 17 कितें सप्टेंबर इंजिनियर्स डे जितले पळय इंजिनियर्स आसा पळय ते इंजिनियर्स डे हो सेलिब्रेट जावपाचो आसा. आनीक त्याच वळेरींत सांगपाक गेलो जर जाय विवर्स डे काल जाला 7 तारखेक 7 ऑगस्टाक हो विवर्स डे म्हणजे विणकामाचें जें काम कोण करतात त्यांच्या यादिस्ती किंवा तांकां सन्मानीत करपा संबंदी हो दीस जावन आसा. काल एसेंब्ली वगैरे आशिल्ली आनी म्हणून हो दीस आज हांगासर आमी साजरे करतात आनी ते बद्दल हांव मना पासून सगळ्यांक तेजे वयले सगळे तुजे ऑफिस वेअर आसा हांवें सगळ्या मना पासून देवल करून म्हणटा आनी ल्हानशी विनंती 3 म्हयन्यांनी सुद्दां 3 म्हयन्यांत तूं ऑफिस सोडून गांवांत वचपाक जाय जेणे करून कळटा की लोकांची अडचणी कितें आसा लोकांची भावना कितें आसा लोक कितले उत्साही आसा लोक कशे सवय जातात. म्हणजे एक विनंती बाय समजा की हँडीक्राफ्ट जे आसा पयली हे पणज्यात वचून जायना. हँडीक्राफ्ट जे आसा पयली कारण ग्रामीण भागांतल्यान लोकांनी आपल्या हातींनी वस्तू तयार केल्ल्यो त्या वस्तू म्हणटा आमी ग्रामीण स्कीम जे वस्तू तयार जातात आणि हे सगळ्यो वस्तू ज्यो आसा पळय त्यो हँडीक्राफ्ट अंडर येतात. आमच्या गांवांत आमी पयलीं खूब प्रयत्न करून पळयले आमी कॅन्डल्स करून पळयले आमी बरे पणट्यो करून पळयल्यो आमी जुटाची बॅग्स करून पळयली आमी स्टिचींग करून पळयलें आमी टेलरींग करून पळयलें पूण हे सगळे हातूंत भितर फाटल्या जवळ 8-10 वर्सां आमकां प्रामुख्यान फाटल्या 2 वर्सां जर बरे पद्दतीन लोकांनी आनी तुमी महिलांनी जर आत्मसात केले आनी तातूंत जर लक्ष घातलें जाय जाल्यार ते म्हटल्यार कुणबी साडी कुणबी शॉल किंवा तुगेले गोदरी किंवा कुणबी मॅट योगा करपाची मॅट आसा हे खूब मोठ्या प्रमाणांत आमी लक्ष घातलेलें आसा आनी म्हणूनच मागीर आमी फुडाकार घेतलो आनी 5 सेंटर केल्ले आसा आनी ही 5 सेंटरांनी टीचर जे आसा पळय ते प्रामुख्यान शिकयतात उमेदीन भायले मनशां जे आसा पळय त्या वाड्यार भायले मनशांनी लागीं येवन त्या लागीं जाल्ले कारण सेंटर जाल्ले कारण थंय शिकूंक येता. लक्षात घ्या ही अशा प्रकारची चळवळ जी आसा पळय ती महात्मा गांधीन सुरू केली स्वदेशी चळवळ. कित्याक ताणें सुरवात केली तांणी ताका लक्षात आशिल्लें की आमी लाखांनी कोट्यांनी भारतीय जे आसा पळय हातूंत भितर बेकारी आसा आनी म्हणून हांगा जर आमी उपाय दितले जाय तातूंत आर्थीक आमी सपोर्ट दितले जर जाय जाल्यार आमकां अशा प्रकारची चळवळ घेवची पडटली. स्वता बापूजी जशे महात्मा गांधी आशिल्ले हे स्वता चरख्याचेर बसताले विणपाक चरख्याचेर बसून सूत काडटाले आपूण स्वता ह्या देशाचो स्वातंत्र्य सेनानी म्हणजे मोठो सेनानी सांगता जाणें खूब मोठ्या प्रमाणांत आमकां स्वातंत्र्य मेळोवपा संबंदी कश्ट घेतले आनी देह त्याग केलो म्हटल्यार जाता पावणी जावचें म्हटल्यार गोंय जावचें. तर त्या चोर व्यक्तीन स्वता आपूण चरख्याचेर बसून तुमकां आमकां सगळ्या महाराष्ट्रांत केलें की येस हें आमी करूंक जाय आशिल्लें. आनी लक्षात घया तुमचे सारके हातमागाचेर काम करपी टॉवेल्स तयार करपी मागीर खादी तयार करपी अशे जवळ जवळ 40 लाख लोक आसात 40 लाख लोक जे आसा पळय ते काम करतात वेगवेगळ्या राज्यांनी. सुदैवान आमच्या गोंयांतूय बी म्हाका दिसता चडांत चड नंबर आमचे शिरोड्या गांवांत आसा म्हणजे आमच्या मतदारसंघात. बाकीच्या ठिकाणी आसा पाळी देवळक्यान आसा त्या बाजून मागीर पेडणे आसा मांद्रे आसा ह्या बाजून सांग्यार थोडोसो प्रयत्न जाल्लो आसा पूण सगळ्यांत चड आज जर संख्या कोणाक पर्यंत जाय जाल्यार म्हाका दिसता चड करून ती आमच्या शिरोड्या मतदारसंघात आसा. हांव तुमकां सगळ्यांक मना पासून शाबासकी दिता आनी विनंती करता की तुमी स्वता ताळी मारच्यो तुमचे स्वता खातीर. फुडलो
ऑगस्ट येता म्हटल्यार 7 ऑगस्ट येता म्हटल्यार कारण डायरेक्टर पार्ट हांगासर करूं शकचे ना, हांगा येवन सेलिब्रेशन करपाचें, हांगा येवन सेलिब्रेशन ना, तिका जबाबदारी आसा की दुसऱ्या मतदारसंघात चल, दुसऱ्या तालुक्यांत वच, तिसऱ्या तालुक्यांत वच. तुम्ही पुढाकार घेवपाक जाय. फुडलो 7 ऑगस्ट आसा पळय न्ही, त्या 7 ऑगस्टाक हांगसर 500 बायलो मनशां आसपाक जाय. 500 बायलो मनशां आसपाक जाय की 500 बायलो मनशां हातमागाचेर काम करपी. आमची 5 सेंटर जे आसा पळय न्ही, ती 5 सेंटर वयल्यान 10 सेंटर जावपाक जाय किंवा 15 सेंटर जावपाक जाय. हांवें थारायला आसा की काही शाळा आमचे ज्यो बंद पडिल्ले आसात पळय न्ही, त्यो शाळा मुखार एक 6 म्हयन्या भितर 8 म्हयन्या भितर दुरुस्त करून घेता. उदाहरणार्थ दाबोलीची शाळा आसा, तेजें काम मुखार जुलय ऑगस्ट पर्यंत सुरू करता, ऑगस्ट सप्टेंबर पर्यंत सुरू करपाक पळयता. आणि ते सुरू करून ती शाळा जी आज बंद आसा पळय न्ही, ती शाळा हँडलूमाक वापरपाक पळयता. बरवडार एक शाळा आसा, बरवडार शाळा आसा ती वापरपाक पळयता. अशें कित्येक ठिकाणी शाळा ज्यो आसा पळय न्ही, नाल्यार त्यो मोडटल्यो आनी मातयेंत जमा जातल्यो. आनी म्हणून ही सगळी शाळा जी आसा पळय न्ही, ती दुरुस्त करून जे जाग्यार भुरगीं ना, ज्या जाग्यार अंगणवाडी ना, थंय हँडलूम जे आसा पळय न्ही, ते हँडलूमाक करूंक पळयता. एक आमी लक्षात घेवपाक जाय, हँडलूम हे ल्हानशी साडी तयार केली 3000 विकली त्याचेर ना. तुम्ही हे जो दीस साजरो करतात तातूंतले कितें उमेद घेवन की बाबा आमी नवीन कितें तरी शिकतली, नवीन स्कील तर वाडटली. उदाहरणार्थ आमच्या आज डायरेक्टर जे आयला पळय न्ही, तिजो साडयेचो काठ पळयलो जर जाय, आमी केन्ना विचार करूंक ना. अशे पद्दतीन काठ तयार करपाक जाता. इवन कलर्स, वेगवेगळे कलर्स, हातूंत भितर सुद्दां वेगवेगळे कलर्स. म्हजे मनात अशें आसा की मुखाल्ले सादारण अशें सप्टेंबर म्हयन्याचो जायना फुडें एक सादारण तुमचे भितर जे टिचर्स आसात ते आनी केंद्राचो प्रमुख अशे 20 जाणांक बेंगलोर व्हरपाचे. आनी जे जाग्या वयल्यान तुमी सूत हाडटात पळय, म्हत्वान खंयच्यान हाडटा म्हणटा ते, जे जाग्यार सूत हाडटात पळय न्ही, थंय कसले कसले प्रकारचे सूत मेळटा, ताचे कलर्स कशे आसा, ताची क्वॉलिटी कितें आसा, हे सगळें थंय पळयलें म्हणटकीर आखो तेका हाल घातलो आनी तुमकां त्या प्रमाणे मागीर ऑर्डर दिवपाक मेळटली. हांव तुमकां सांगता, आमचे डायरेक्टर जे आसा पळय न्ही, सेंट्रल सेक्रेटरी आज जे बरोबर आयिल्ले आसा, म्हाका खात्री आसा की नवीन नवीन स्किल्स तुमचे खातीर हाडटले अशें म्हणून. पण आय एम ऑल्सो वर्किंग सायमल्टेनियसली. म्हजे कडेन सहकार डिपार्टमेंट जे आसा, खातें आसा पळय न्ही, तातूंतल्यान बी स्कीम आमी डेव्हलप करपाक केल्ली आसा. तातूंतल्यानय बी स्कीम जी आसा पळय न्ही, चड करून हँडलूमा खातीर ते इन हावस स्किमी घेवपाक पळयता, जेणे करून फायनान्शियल जो आदार तुमकां जाय पळय न्ही, लोन्स घेवपाक जाय, लुमा खातीर यार्ड काडपाक जाय किंवा बाकीचें साहित्य जाय पळय न्ही, हें लोकांक घेवपाक सवलत मेळची. आनी म्हणून कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंटान तातूंतल्यान एक स्कीम लॉन्च करपाक पळयता. एक आमी पळोवपाक जाय की कुणबी साडी गोंयांतच जाता. केरळा कुणबी साडी जावची ना, मध्य प्रदेशाक कुणबी साडी जावची ना. आनी ते मुळे हो आमचो जो हक्क आसा पळय न्ही, गोंयकाराची कुणबी साडी, गोंयकाराची कुणबी साडी आख्खे जगभर वचपाक जाय. म्हणजे 180-190 दीस पळय न्ही, हे सगळ्या देशांक वचपाक जाय. ती वतली लक्षात घ्या. आज जावचे रोखडे फाल्यां परत एक 4 वर्सांनी 5 वर्सांनी 10 वर्सांनी अमेरिकेक सुद्दां ह्यो साडी वचपाक लागतली, लोक व्हरपाक लागतले. जे थंय जवळ जवळ एक 3 लाख 4 लाख 5 लाख तुका भारतीय आसात पळय न्ही, इंडियन जे लोक आसात पळय न्ही, ते थंय व्हरपाक लागतले. तशें इंग्लंडाक बी, युरोपाक बी आमचे इंडियन लोक आसा पळय ते पळय व्हरपाक लागतले. आनी मागीर ते लोकांक आवड जाली की युरोपियन लोक आसा पळय तेय वापरपाक लागतले. हे आतां तुजो गोश्ट लक्षात घेयात. आतां तुमी हांगसर सगळी जमली पळय न्ही, तुमकां अधिकार मेळ्ळो. हँडलूमाक तुमी आयिल्ले म्हणून समजा घरा कडेन जर आशिल्ली, म्हणजे रांदपाचें काम, कपडे उमळपाचें काम आनी भुरग्याचें इस्कॉलाक वचपाक तयारी करपाचें काम, इतलेंच जर म्हटलें तुमकां आज वचपाक वयच नाशिल्लो. आज तुमी हांगसर सन्मान घेतलो पळय न्ही, कोणी सर्टिफिकेट घेतली, कोणी गिफ्ट घेतली, कोणी फुलांचो हे घेतलें, झाड घेतलें, हो सन्मान जो मेळ्ळा पळय न्ही, बायलो मनशाक कशा प्रकारचो अधिकार मेळचो, एम्पावरमेंट म्हणटा ताका, बायलांक अधिकार मेळचो, बायलांक स्थान मेळचें समाजा भितर. आनी म्हणून हे वेगळे प्रकार जे आसा पळय ते सरकार घेता. तातूंतलो हो विवर्स आसा पळय न्ही, विणकाम करपी, विणकर जे आसा पळय न्ही, हो एक तातूंतलो वेवसाय आसा. आनी म्हणून हे वेवसाय चडांत चड तुमी लक्ष घालून पळोवपाक जाय. चडांत चड तुमी तातूंत स्कील आपले वाडोवपाक पळोवपाक जाय. वेगवेगळे डिझायन्स साडयेचेर, तुवाल्याचेर किंवा आमचे शॉल जे आसता तेचेर एक करपाक जाय. वेगवेगळे कलर्स हाडून पळोवपाक जाय. नाजाल्यार आमी तुगेले 2022 सुरू केल्ले आनी 24 तशेंच आसा, तशें आसूंक जाय. तातूंत भितर दुसरी एक पळोवपाक जाय, प्रत्येक सेंटराचे आमी पयशे कितले जोडले म्हणटा ते हो हिशोब घेवंकूच जाय. आनी त्या हांवें म्हणिल्लें पळय की 5 तारखेक तुमगेलो हिशोब आसा तो हिशोब घेवन मिटींगी जावंकूच जाय. 5 सेंटर आसा, 5य सेंटराचो प्रमुख जो आसा पळय न्ही, ताजी मिटींग सुभाष शिरोडकर आसूंये किंवा नासूंये, गौरी आसूंये किंवा नासूंये, शिरोडे बाजारांत येवन ती मिटींग जावपाक जाय पंचायत. दोस्तांनो एक लक्षात घ्या की स्वयंपूर्ण गोंय जे मुख्यमंत्र्यान धरला
आणि मुखाल्लो जो 7 ऑगस्ट येतलो पयलीं तेन्ना शिरोडेचे लोक हांचो पुढाकार घेतले, डायरेक्टराक किंवा डेप्युटी डायरेक्टराक इन्वायट करतले किंवा अंडरसेक्रेटरी इन्वायट करतले की तुमी गॅस्ट करून या, तुमगेलो स्टेट लेवलाचेर तुमी जायते करात, पूण आमगेर हांगसर जो आसा पळय तातूंत भितर तुमी सहभागी जायात आनी बरें नियोजन बरें प्रयोजन करून हो कार्यक्रम करतले. आतां डायरेक्टर सांगले प्रमाणे केन्ना आसा एक्झिबिशन 28 2 दीस आसता 4 दीस किती दीस आसता पळय चवकशी करात, थंय वचपाची तयारी करात. 2 जाल्यार 2 गाडी लागले जाल्यार जीपी लागले जाल्यार तिथं तुमचें सामान सगळं व्हरपाक वगैरे वगैरे हें जितलें आसा पळय तें थंय खपोवपाक जाय, विक्री तें जावपाक जाय. जे कितें उरलें जर जाय विक्री उरली जर जाय जाल्यार मागीर ती गवरीक सांगल्यार जालें. ती कित्याक सांगपाक सांगता हांवें एक 2 जाणांक कॉन्टेक्ट केल्लो आसा, एक म्हणजे फोंड्या दुकान आनी दुसरें दुकान जें आसा पळय तें पणजे, 2 दुकानां कॉन्टेक्ट केल्लो आसा की तांचे कडेन कुणबी साडी आनी कुणबी शॉल जे आसा पळय ही नेहमी तांचे कडेन हाडची आसता. तर तुमगेले 28, 29, 30 पणजे हेचे जाले ताजे नंतर जो कितें म्हाल उरलो जर जाय तो गव्हर्मेंट कडेन हाडून दिल्यार जाता, ते पयशे फारीक करतात तुमकां. आनी हो म्हाल आसा पळय त्या 2 दुकानांनी एक पणजे आनी एक आमच्या फोंड्या दोनूय दुकानां वतले जेणे करून लोकांक ही उपलब्ध जावपाक जाय. आमी केन्ना वतात एखादी कार्यक्रम आसलो 25 साडी दिले म्हणटा आनी त्यो खांयची फॅक्टरींतल्यान आयिल्ली साडी आसता आनी तो 25 साडी व्हरता आनी कार्यक्रम करता. त्या वेळार त्या दुकानदाराक संदी आसपाक जाय 25 साडी व्हरपाक मागल्यार तुवें खरी पूण ह्यो 5 व्हरताले बरो अशें म्हणून. हातूंत भितर कंपेर कर खंयची बरी आसा म्हणटा ती ऑटोमॅटिकली जो गिरायक कोण आसा पळय तो ते 5-10 ते व्हरपाक पळयता. कारण ही जी आसा पळय अपिलींग आसा आनी म्हणून अशे वेगळे कितें प्रकार जे आसा पळय ते प्रकार आमी ह्या बिझनसा भितर घेवपाक जाय. वी हॅव टू लूक एट इट एज अ बिझनेस, स्वताचो वेवसाय. रेग्युलरली मिटींग जावपाक जाय. आनी एक लक्षात घ्या शिरोड्या जो आसा पळय ताजे कडेन हांव पळयता ते आदर्श गांव गोंयचे. आयकून सगळ्यांनी आदर्श गांव गोंयचे आनी त्यामुळे सर्वांगीण पद्दतीन नजर दवरून शेतकऱ्या संबंधी, आरोग्या संबंधी, शिक्षणा संबंधी, मनगती संबंधी, शेती संबंधी हे सगळें आमी करूंक जाय. म्हणजे सरपंच पंच मेंबर्साक तुमकां शेनवार दीस सकाळी 8 वरांचेर भायर सरपाक जाय. कारण CSR जी आसा पळय कंपनी जे CSR प्रमोट करता म्हणजे CSRच्या माध्यमांतल्यान जे मदत करतात अशा प्रकारची कंपनी तुमचे खातीर आमच्या मतदारसंघा खातीर एक वर्कशॉप दवरला. ते तुमच्या आरपोरा म्हापसा हांगसरल्यान सादारणशे 40 जाणां वचपाक जाय. तागेले जे कोण CSR दिवपी कंपनीचे लोक थंय आसतले आनी जे कोण तुजे वेंडर्स आसतले, वेंडर म्हटल्यार कितें समजा फाल्यां घराचेर तुगे सोलर पॅनल बसोवपाक जाय. सोलर पॅनल आपली शिरोडे कोणाक खबर ना कशें बसोवपाचें कितें करपाचें. त्या कंपनीचे लोक येतले आनी त्या लोकांक आमी ते ऑर्डर दितले, CSR ऑर्डर दितले की 50 घरांचे तुमी सोलर पॅनल बसया किंवा कॅमेरा बसोवपाचे. समजा पंचवाडी गांव फाल्यां एखादी 20 कॅमेरा बसोवपाचे तुमी जागे काडले तर जाय जाल्यार ते कॅमेरा बसोवपाचे तेंगेले वेंडर्स आसा पळय ते आसूं शकतले. ऑफकोर्स हांव डिटेल्स हांवें सांगना कारण म्हाकाय ती सामकी पूर्ण डिटेल खबर ना. कारण थंय गेले नंतर हें सगळें कळटलें. तेन्ना 10 तारखेक सकाळी 8 वरांचेर भायर सरचें पडटलें. CSR फंड आसा पळय ताचो फायदो घेवन आनी CSR पेक्षा म्हजी म्हणटी कितें आसलें जाय आदर्श मतदारसंघ. इट हॅज बीन मॉडेल कॉन्स्टिट्युएन्सी. प्रत्येक पंच मेंबर आसून तुजी विनंती आसा तुमचो वॉर्ड जो आसा पळय तो कितलो मॉडेल जातलो, कितलो बरे पद्दतीन ताचो विकास जातलो तुमच्या वॉर्डाचो हें आमी पळोवचें पडटलें. तशेंच मागीर ज्या जाग्यार ग्रूप आसा त्या ग्रुपान सुद्दां पळोवचें पडटलें की आमगेलो वाडो आसा पळय ज्या वाड्याचेर आमचो ग्रूप आसा पाजेर उदाहरणार्थ पाजेर 2 वाड्यार ग्रूप आसा तर दोन्ही ग्रुपाचेर लक्ष आसपाक जाय की आमगेलो 5 वाडो आसा पळय हो कसलो कितलो बरो जातलो आनी सुदारणा कितें करपाक जाता आनी ताचे फुडाकारांत कसो करता. तर हे सुद्दां ग्रुपाचें काम आसता. पंच मेंबर्स, जिल्हा पंचायत मेंबर्स, आमदार आनी आमचे ग्रुपाचे मेंबर्स तुजे हाचे सेंटर हँडलूम सेंटर हे सेंटराक सुद्दां प्रतिनिधी कोण आसा पयली आनी फुडाकार घेतले जायत ह्यो गजाली आमच्यांनी एचीव करपाक जातली, आमच्यांनी तातूंत यश मेळोवपाक जातलें. आयच्या दिसाच्या निमित्यान जशें हांवें म्हटलें तशें टिचर्स डे 5 सप्टेंबर, तुगेलो 18 सप्टेंबर काय 17 सप्टेंबर हो टिचर इंजिनियर्स डे, तसो 7 ऑगस्ट आसा पळय तो विवर्स डे जावन आसा. हँडलुमाचो दीस जावन आसा हो हँडलुमाचो दीस आनी ह्या निमित्यान तुका सगळ्यांक बरी परबी दिता आनी बरी यश तुका मेळचें अशें तुका मागता. देवीची मुर्ती पळयली जर जाय भितर महामायाची मुर्ती पळयली जर जाय हँडलूम साडीची दिसता. एटलिस्ट पयस रावन तर हँडलूम साडीची दिसता. म्हाका खबर ना आतां तें सांगूंक काय करूं ना पूण देवीच्या आंगाचेर पळयल्यार तांबडी एकूण दिसता. दोस्तार लक्षात घ्या
निसर्गांतल्यान असे काही प्रकारचे संकेत मेळटा की तातूंत मुखार पावल मार आसा, मुखार वचत रावप अशे प्रकारचे संकेत तेमकां निसर्गांतल्यान तुमकां मेळटा. ते देवीच्या रुपान आसूं, देवाच्या रुपान आसूं किंवा निसर्गाच्या रुपान आसूं. म्हाका तरी बशिल्ले कडेन हांगसर जेन्ना आयलो नजर भितर मारना फुडें कळ्ळें की आज हँडलूम दीस. पळय घेवया तुमचो नॅशनल डे हँडलुमाचो आज आमी साजरो करतात. जेन्ना देवी स्वता हँडलुमाची साडी जी आसा म्हणजे तीच रंगान तरी म्हाका खबर ना कपडो कसो आसा म्हणटा तो, पूण रंगान तरी हँडलूम जे आसा पळय त्या देवीच्या आंगाचेर परिणाम केल्लो आसा. सगळ्यांक बरो वचून देव बरें करून म्हणटा. म्हजें नांव ज्योती सोपी.